पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज द नीड ऑफ द अवर आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान गोंय सरकार खास करून आमचे युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन्स आणि वेगवेगळी जी NGOज जी आसात ती NGOज ह्या रिजर्वेशन मेळोवपा खातीर हर तरेचो प्रयत्न करतात आणि म्हजोय तांकां तेंको सातत्यान वारंवार आमी दाखयलेलो आसा. कारण वी हॅव फॉट फॉर दिस कॉज आणि फॉट फॉर द डिमांड विच हॅज बीन प्लेस्ड बिफोर द गव्हर्नमेंट बाय द युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन सिन्स 2004 आणि अजूनही ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घडनात. ही खरी एक दुःखाची गोष्ट आसा. नाव द मिनिस्ट्री ऑफ केंद्र सरकार जो आसा त्यांच्या आखिरात्या भितर हो बॉल आसा आणि हो जर आमकां जर हे अचीव जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता देर शूड बी अ प्रॉपर वील पॉवर, पॉलिटिकल वील पॉवर की गेली कित्येक वर्सां ह्या मनशाक जे आज हे मेळोना पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळोना ते मेळोवन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान तुका तितलोच सपोर्ट करप आणि तितलोच तेंचे पर्सी करून ते करून दिवप हें तितलेंच आज म्हत्वाचें आसा. आणि म्हाका दिसता आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आमी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हेजे कडेन बैठक घेवन आणि आज जर गरज पडली जाल्यार आदरणीय आमच्या देशाचे पंतप्रधान हांकां आमी करस्पॉन्डन्स केल्ले आसा. आमच्यो भारताच्यो राष्ट्रपती ज्यो आसा तांकां आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा. हे सगळे अशे अनुशंगान जो खूब हो जो ST जो रिजर्वेशन जें आसा तें आज खूब फाटीं उरिल्लें आसा तें मेळोवन घेवपा खातीर प्रत्येकान तेको आनी सपोर्ट दिवचो अशें म्हजें नमळायेचे मागणी.